सांगपाचें म्हणल्यार आमी कोर्ताली हागेताचें मार्केटिंग कॉपरेटिव्ह सोसायटी ही आमी घडोवन हाडलेली। आनीक तुमकां खबर आसा जेन्ना हांव कोर्ताली जेन्ना कसलें एक एसोसिएशन करता जाल्यार हांव कोर्ताली घालून हांव एसोसिएशन करता किंवा कितली आमची एसोसिएशन जायती आमची एसोसिएशन आसात पूण हे आमचें आज हें इनोग्रेशन केल्लें हांव आमचें कोर्ताली हागेताचें मार्केटिंग कॉपरेटिव्ह सोसायटी। आनी ही सोसायटी घडपाक कारण म्हणल्यार एकूच जे आमकां लोकांक कितें सोंपेपण जाय। जेन्ना तुमकां खबर आसा आमची भाजी तो पालो जो हें आसा कॅबेज बी बाकीचे सगळे वेजिटेबल आसा हे वेजिटेबल आमकां लोकांक कितेंय तर कमी रेटीर मेळचें अशें म्हणून आमची एक इत्सा आसा। ताका लागून हे आयज आमी घडोवन हाडलेलें आसा। म्हाका दिसता हो आमचो लोक जो आमचो बेनिफीट घेतलो। आनी तुमकां खबर आहा जे आमी जी एसोसिएशनां केल्यां ती कितलीच्या मदीं लागीं एसोसिएशन आसा जो कोर्ताली फार्मर्स क्लब आसा, कोर्ताली कला केंद्र आसा, कोर्ताली अर्बन कॉपरेटिव्ह सोसायटी आसा। आतां रिसेंटली आमी कोर्ताली डेयरी कॉपरेटिव्ह सोसायटी केल्ली आसा। तशीच कोर्ताली फिशरीज कॉपरेटिव्ह सोसायटी केल्ली आसा। हे जायते आमी फॅसिलिटी कित्याक लोकांक आमचे कितेंय तर मेळचें कितेंय तर आदार जावचो हाका लागून आमी एसोसिएशनां केल्लीं आसा। आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता आमी कुट्टाडे जे कुट्टाडे नांव घालून हांवें फुडें हाडलेलें आसा। हांव सद्या आमच्या सगळे हांगासर आजिल्ले आसलें हांव कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच आमची कमिटीक ताकाय सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हांगासर आयज सगळे तुमी हांगासर लोक आयलो म्हणून कालजांतान देव बरें। तशेंच आयज हांगासर आमी पयले सुवातेर हांव आमच्या हेल्थ मिनिस्टर सर विश्वजीत राणे हाका कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा कितें ताणें ताबडतोब जेन्ना आमी जावं लडली लक्ष्मी तशेंच ग्रे आधार ही दोनूय आमी जेन्ना आमी हेल्थ मिनिस्टरा लागीं आमी घातली जेन्ना ताणें ताबडतोब ही आमची सँक्शनां केली। आनी लडली लक्ष्मी म्हाका दिसता आमची 36 सँक्शन जाल्यात आनी तशी 28 ग्रे आधार ही सगळी 64 आयज आमी लोकांक आमी डिस्ट्रिब्यूट करता। हांव तांकांय कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक हांव जाणा आमचे हे बारीक लोकांक आमचे पयशे एटलिस्ट तर आमकां म्हाका दिसता जे आमची लडली स्कीम जे 1 लाख मेळटा तो ताका बरो बेनिफीट जातलो। तसोच आमचे दुसरे आमचे ग्रे आधार हेवूय ताका 1,500 मेळटा होवूय ताका बेनिफीट जातलो। हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करता आनी सन्मता। आनी हांव जाणा आमच्या ऑफिसान तर आमी सदांच आसता आमचो स्टाफ आसा आनी जायते आमचे जाता ते भाशेन आमी स्टाफ जे कितें आमचे प्रोसेस करता कितें आमची स्कीम आहाय त्यो आमी सदां करता। आनी कोणाकूय जर दिसता बाबा आनीकूय तुमची कोणी उरलेली आसा जाल्यार तुमी आमच्या ऑफिसान येवन आमी ती लोकांक जाता ती भाशेन आमी फावो ती करून आमी लोकांक पावयता। मुद्दो तुगेलो बरो आसा कित्याक आतां आमचो गणेश चतुर्थी पावल्ली आसा। हांव आमचें डिस्कशन एक्चुली आमचें चालू आसलें हांव तुका सांगूया पूण तरी आसतना म्हाका चालू आसा प्रोसेस चालू आसा जाता ते भाशेन आमी हो नाल्ल दिवपाक पूण म्हाकाय नाल्ल कोणा कडच्यान करून मेळपाक जाय तो कितें करून हाडपाक जाय तो हांव एक्चुली आमचे कोर्ताली हागेताच्या मार्केटिंग सोसायटीन आमी पयलीं नाल्ल हाडटाले। आतांय आमकां तो मेवलो जाल्यार आमी नाल्ल हाडून आमी लोकांक जाता ते भाशेन आमी सवाय दिवपाक आमी ट्राय करतले। सोसायटी आयज तेंच्यांनी ओपन केल्ली आसा हॉर्टिकल्चर लोकांक जाय तो हेल्प जाय ती म्हणून तेचे आयज हॉर्टिकल्चर स्टार्ट केल्लें आसा। हें जावन आसा आमचे घरांतले मेन जेवणाचें हें कशें वेजिटेबल आसप म्हणल्यार आनी जितली तें सवाय मेवतलें तितलें आमकां आनी बरें जातलें। आनी हांव मागता लोकांक लागून लोकां कडेन की तेंच्यांनी तें येवचें आनी हिंगा हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल व्हरचें। तेच भशेन आयज ग्रह लक्ष्मी आनी लाडली लक्ष्मी ते दोनूय तेंच्यांनी स्किमी आयज सँक्शन केल्ली आसा। आनी ह्यो जावन आसा बायलांचो एक रायट कसो तांकां बायलांक जायतो हेल्प जाता आनी ते मेवला तेच भशेन आनी बाकीच्यो बायलो आसतल्यो तेंच्यांनी अशें हें करचें प्रोसेस करचो आनी असलो फायदो घेवचो हेंचो। हेजेर पयलो उलोवचेपणे हांव सराक कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा। पयलो आमच्या वेलसांव विलेज पंचायत तेणें आज बेलें गांवान 40 वर्सां सुमार जाली उदका पायपलायन आनी तो धाकलो विलेज एक वार्ड आसलो बेल्यान तांकां खूब त्रास जातालो। तेणें आतां सकाळीं तेजें इनॉग्रेशन केलें। सो हेका लागून हांव पयलो आमच्या MLA तो 40 वर्सां पासून हें काम जावूं ना तें काम तेणें आज दाखोवन दिलां की आपल्या कॅपेसिटी आसा। आनी हांव सदां शाबासकी दिता आमच्या MLA कित्याक जी कितें काम जावंक न्हय ते मिनिस्टर देखून जायन गेले ते सादे मनशान इंकोवन दाखयलें आनी आज हांव तर चोयता जाल्यार तेजे ते जायत्यो स्किम्यो तेणें आज लोकांक ते सर्टिफिकेट दिवपाक हिंगा आपयले
दुसरें फार्मर्सांक लागून ते वेजिटेबलूय हे करपाक सबसिडी रेट्यान दिवपाक सो असलो आमदार आमकां इतले वर्सां मेळ्ळो ना सो ग्रास रूट लेवलाचेर सून वयर येयला त्या मनशाक कळटा वॉट इज द नीड वॉन्ट्स जायत जाणां दिश्टी पडटा नीड्स चोवपा मनीस न्हू आज म्हाका दिश्टी पडटा हो आमचे पडताले कॉन्स्टिट्युएन्सी जो आमदार आमकां बाबा अंतर्वाद मेळ्ळो तेच भाशेन गोरकांत आमची ZP बाय मेर्सियान ताणें खूब काम करून दाखयलां की आपल्याची कॅपेसिटी आहा गोवमेंटाची आमची बराबरी आहा सो गोवमेंटा कडच्यान कितले स्किमी जे येता त्यो आमकां आज पावयल्ले आहा सो तांकां लागून हांव तांकां लॉंग लायफ मागता आनी उरलोलो फ्युचर तांकां लोकांक दिचो मुखार एक भाशेन काम करपा ही कॉन्स्टिट्युएन्सी सो तेंच्या मागून लोकां कडेन मागता हें तांकां फावो जालें